सर तुम्ही एक टायमार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले, तुम्ही आता सध्या जो इश्यू चल्ला ॲप बेस्ड टॅक्सी कितको फिजिबल हा गोंया खातीर? एक म्हणजे कोविड-19 लागून संबंद गोंयांत ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम मोठ्या प्रमाणात जाला. जे टॅक्सीवाले आसात तांकां ते त्रासांत पडले, बसवाले त्रासांत पडले, इतर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसात ते त्रासांत पडले. तातूंतल्यान इल्लो इल्लो आतां रिकवर जावपाक लागला आनी तातूंतल्यान इतले बेगीन ही जी ॲप किंवा दुसरी टॅक्सी सेवा आसा थोडो प्रोलॉंगेशन टायम घेवचो फुडल्या 2023-24 ती आयली जाल्यार गोश्टी बेगीन आयले जाल्यार नक्कीच ताचो त्रास हे जे कोविडा लागून ज्यो टॅक्सी बंद पडिल्ल्यो बसी बंद पडिल्ल्यो तांकां जातलो हे बद्दल दुबाव ना. आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचे जे विचार आसा त्या विचाराक नक्कीच जेन्ना हे आमच्या मुखार येतले ते आमी नोंद करतले. तुमकां जाय ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयांत? ॲप बेस्ड टॅक्सी वर्ल्ड वायड आसा, नॉट इन गोवा, इट इज अ वर्ल्ड वायड. ती आसची योग्य रेट ताका न्ही डिसायड करून तांकां दिवचे. पूण ते फाटी गोवा मायल हाडलेले पळय ती आतां कितें स्क्रॅप ताचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच सांगता योग्य तांकां रेट जर दिल्या कोणाकूच प्रॉब्लेम ना, कोणाकूच प्रॉब्लेम